जुआंवाचें शुभ वर्तमान. सातोल्याच्या पयल्या दिसा मागदलेनाची मारिया भोव सकाळीं अजून कालोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पोले जाल्यार धोवी हांगावेली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकलो. अशें म्हणून ती फाट ओडली आनी जेजूक थंय उबो आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राब्बोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सोरशी चडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी अजून वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मागदलेनाची मारिया गेली आनी आपणे सोमयांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें.